ते सांग तर तुमची डिमांड किती नाही म्हणून आता आम्ही तो सांगू नको कोणी मिळणार रात्रीच मिळणार गाव बहुत घालतो ही आखी बंद करता कोणाकडे नका आमकां बसून मेळना न्हू सो आमी तांकां सांगलेली खूब काळ म्हणटा ते कितें म्हणटा वांगडा बसचे म्हजें नांव हेनरिक डायस कालिजर टॅनंट एसोसिएशनाचे सेक्रेटरी ही आमची मानस काल पासून सारकी आसली काल पासून म्हणजे झाले की नाही नेमके ते काल पासून सारकी आसली पूण आज सकाळीं सगळे अशें केन्ना पळोवंक ना अशी मानस पळयताली कोणे मोडल्या बी मोडल्या ते चावना कोणे काडून उडयले आसतली ते नाल्यार आमी अशी केन्नाच पळोवंक इतली डॅमेज कित्याक म्हणून आयज कितें आहलें आयज बी आयज इन्फेक्शन आहलें मनीचे इन्फेक्शन आहलें मनचे इन्फेक्शन आहलें आनी ते कडेन ताका लागून जालां आसतलें कोण येवपाक लागलें इन्फेक्शना सेक्रेटरी सरपंच लागले आनी कितें आतां तुमचो डिमांड कितें आतां आमचे आतां अशें जालें आतां सगळ्याचे वारवे हवय ओके आनी आतां सगळे ते वारवे पिड्यार जातले अशें सारकी जर करना बेगीन जाल्यार सगळीं शेतां पिड्यार जातल्यो आमचो डिमांड आहा कितें आसा ही सारकी करपाची आंबेडकरान एक्शन घेवन हांव फ्रॉम मोयड्याचो सो आमी ही मानस घेतलेली ही मानस पावणी जाल्ली सो आमी घेतलेली केन्ना घेतली डिसेंबराक पावणी जाल्ली सो कोणी पयली मानस घेतलेली सो तांच्यांनी 2 म्हयने मागलेले की आमी ही खूब मिसोली खाली करता म्हणून सो तांच्यांनी पयली मानस मोडलेली सो आमी पयशे बी घालून दारां घालून आमी रिपेर केली सो काल आसलें इन्फेक्शन आसलें सो कोपीचे खूब मोडपाक आसले सो तांच्यांनी केलें सगळीं राखटी नाटकां केल्या सगळीं दारां बारां सगळीं व्हांवन गेल्या न्हू सो ते कोण आसले भुरगे सो ते कितें म्हणटा दारां उदक चड येयलें व्हांवन गेलें म्हणटा सो व्हांवन गेले जाल्यार वयले फातर खंय गेले वयले फातर गेले न्हू सो आतां सगळें उदक आतां भरतले आतां व्हडली जर उदक आतां फूल येता सो सगळे येवन सगळीं शेतां बी सगळीं पिड्यार जातलीं शेतकार कितें म्हणटले आमी केल्या म्हणटले तुका कितें अफेक्ट जालो आतां हे आतां आमकां मानस हे करपाक जाय सारकें करून दिवपाक जाय आनी सो ही खूब आहा ती मातशी काडपाक जाय आमकां सो कित्याक आमकां पावसान आतां आमकां खूब जाय न्हू सो हिंगा गोलो बोलो जातलो सो आमकां खूब घालपाक येना जागा ना न्हू सो आमी हाका सांगलेले कुंभेराक सांगलेले चॅरमॅनाक सो मातशी खूब काड म्हणून सो तांच्यांनी काल लेटर येयल्लें न्हू सो तांच्यांनी नाटकां केली आयज इन्स्पेक्शन आहा म्हणून आयज अशें जालां अशें जालां आनी आतां कितें शेतांनी उदक गेलां ना आतां सद्याक सुकती आहा मागीर आनी एक दारां उदक जातलें तेन्ना आमी सगळे शेतां भरतलीं मात सांजची म्हटलें भाजी बी रोयल्या भाजी बी रोयल्या वसोना आतां सगळो वयतलो रोंपे सगळे लॉस जाता आतां रिपेर केलें हय आतां आमकां रिपेर केल्लें म्हजें नांव बॉस्को डिसा हांव मोयडेचो ह्या गांवाचो भुरगो जालां कितें आमी ही मानस हाडली ही मानस कोणें काडल्या आनी उडयलें फळी बायी काडून उडयलें सगळे पाड घालून सोडलां गरज नासतना आयज एक्चुली ही तेंचें इन्स्पेक्शन हाडलें ते इन्स्पेक्शनाक लागून फळी काडून उडयल्या आनी दारां वयली पाटी काडून पासून उडयल्या आतां ही उदक भरतलें सगळे शेतांनी वयतलें लोकांचे बांयो आहात थिंगर ते बांयांनी वयतलें पूण कोणें उडयलें ताका मात तरी रीत ना चिंतप ना कांय ना कित्याक लागून हें करतात ह्यो बांद आहा पळय तो एक्चुली कोमडी जातचो म्हणटच ते एक्चुली कोमडी जाय आमकां गांवकारांक हें करूंक जाय पूण हें करतात कित्याक लागून कित्याक खूब मोडून उडयना कोणें हे राती उडयलां कितें मानस बीन घालताले माणूस हाडली हांगासर हांगा जावं घालताले पळय घेतलेली माणूस ती माणूस ताणें घेतलेली ती आतां चलयता म्हणटे आतां ते इन्स्पेक्शन येता म्हणटे मोडल्या डिमांड हय डिमांड म्हणजे पयलो माणूस सारकी आहा ती घालपाची आनी लोकांचे उदक शेतांनी वयता ते आनी बांयांनी वयता ते बंद करपाचे आनी हेचे वयर आनी कांय उलोवंक जायना चलता
बियरचे बाटले वाटले सो आमकां बसूंक मेळना न्हू सो आमी तांकां सांगलेली भोग काड म्हणटा ते कितें म्हणटा वांगडा बसचे आमी काय बसता वांगडा